सुरू केल्लें आनी तें मागीर चालू आसा. म्हणजे प्रत्येक टायम आसा तसो मंत्र्या बरोबर बसप, तेज्यो अडचणी म्हणजे कामाची पद्दत आसूं, ताका कितें येणाऱ्यो अडचणी आसूं, कामां खंय अडटात, कित्याक उशीर जाता, अशें सगळे एक 2-3 वरां आमदाराक, महामंडळाचे आमदार चेअरमॅन आसूं तेंकांय आनी कॅबिनेट मिनिस्टर आमचे 21 जाण पयलीं तांकां घेवन ते सुरू केल्लें आसा. म्हाका दिसता 5-6 आमदारां वांगडा ते बसल्या. इव्हॅल्युएशन जावचें काय ना जावचें अशें जावंकूच जाय. एक सादारण वर्साक खंयच्या चेअरमॅनान कितें काम केलें किंवा मिनिस्टरान कितें काम केलें तें कळपा जाय न्ही. तेजे खातीर इव्हॅल्युएशन जावचें. पूण स्वता जे पक्षाच्यो आनी ज्यो पक्ष आनी ज्यो सरकाराच्यो भुमिका आसा वेगवेगळ्या विशयांचेर, फॉर एग्जाम्पल सनबर्न जेन्ना पयलीं येताले, सनबर्न फेस्टिवलाक अशें म्हणटा ड्रग्स करता हें करता ओपोज करताले तुमी. सडनली तुमच्या सरकाराच्या काळान सनबर्न जालें पोरूं, ओनूय बी सनबर्न जातलेशें दिसता. हे तुमचे अशें दुहेरी भुमिका अशें दिसना की लोकांनी केलें जाल्यार तें वायट, आमी केलें जाल्यार तें सारकें. सनबर्नाक लास्ट इयर म्हाका खबर आसा सगळ्याक कॅमेरा बसयल्ले, पोलीस फोर्स भरपूर दवरलेलो आनी असल्यो खंयच्योच वायट ज्यो घटना आसा त्यो जावपाक कंट्रोल करपा खातीर जावच्यो ना हेजे खातीर सरकारान सगळे कॅमेराची फुटेज कोणें चॅक केली मागीर? निश्चितपणे जी होम डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी पळयल्या, मुख्यमंत्र्यान रिपोर्ट सगळे घेतलेले आनी हितूर गेले वर्सा जे सनबर्न जालें पयलीं जातालें म्हणजे ड्रग्स जावं पियेवप आसूं, दिसभर धिंगाणा आसूं, हें सगळें कंट्रोलान लास्ट इयर जाल्लें आसा. ओके, म्हणजे ह्या वर्सा सनबर्न जाल्यार पक्षाक कांयच प्रॉब्लेम आसपाना ना. ओके, आनी एक मेन मुद्दो आसा की मायनींग बॅनाक लागून सरकारा मुखार एक चॅलेंज पडली. पूण सेम चॅलेंज तुमकां आतां आसा लोकसभा इलेक्शनाक जेन्ना तुमी लोकां मुखार वतले तेन्ना तुमकां एक्सप्लेन करचें पडटलें की मायनिंगाक लागून खुबशे जाण आतां जे बेकार आसा पळय आनी तांकां. कारण एक म्हणटा की मनोहर पर्रीकारान सस्पेन्शन केलें ऑफ मायनींग लेजीस 9 सप्टेंबराक. मनोहर पर्रीकारान तेज्या पयलीं PAC रिपोर्ट काडलो आनी इल्लिगल मायनींग ही गजाल मनोहर पर्रीकारान परत 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 लिगल मायनींग म्हटल्यार लिगल मायनी ज्यो आशिल्ल्यो आसा त्यो केंद्रीय मंत्री आसा पळय जयंती नटराजन तेंच्यांनी सगळे परमिशन दिली, विड्रॉ केली न्ही. ताजे पयलीं तुमी गव्हर्मेंटान केली न्ही, तेणी दिल्ली पळय आसा. आमी इल्लिगल मायनी आसा त्यो बंद करून लिगल मायनी आमी सुरू करपाचे आशिल्ले. आमी सगळे विड्रॉ करून आशिल्ले, तात्पुरते हें केल्लें न्ही. पूण आतां जेन्ना लोकसभेक तुमी आतां मतां मागपा वतले तेन्ना हो प्रश्न तुमच्या फुडें येतलो असो दिसना तुमकां? म्हाका दिसता लोकसभेच्या पयलीं हेजेर निर्णय जातलो आनी निश्चितपणे गोंया भितर लिगल मायनींग सुरू जातलें. लोकसभेची पार्श्वभुमीचेर तुमी 2 उमेदवाराची नांवां डिक्लेअर केली म्हणून खंय तरी मिडियान छापून आयिल्ली. इज इट ट्रू? तुमी केली नांवां डिक्लेअर? डिक्लेअर करूं ना, पण श्रीपाद नायक उत्तर गोंयान खरें म्हणजे गेले 3 टर्म ते येतात आनी 4थ्या टर्माक म्हणजे खरें म्हणजे तेंचीच क्लेम आसतली, हितूर मात्तूय दुबाव ना. आनी दक्षिण गोंयान फाटले फावटी आमी एक थोड्या मतांनी आमचो उमेदवार हरलेलो, म्हणजे जिखता जिखता आमचो मतदारसंघ आमच्या हातींतल्यान दक्षिण गोवा गेल्लो आसा. नरेंद्र सावयकर आमचे कॅन्डिडेट आशिल्ले आनी ऑबियसली तेंचो पयलो क्लेम आसतलोच. पक्षाची कितें भुमिका आसतली तांचे? न्ही, कशें आसता आमचें हांगसरली कमिटी आसतली, इलेक्शन कमिटी अजून जावना ती, ते उमेदवार ठरयतले आनी मागीर पार्लमेंटरी बोर्डाक, सेंट्रल पार्लमेंटरी बोर्ड दिल्लीक जी नांवां धाडटले आनी ते मागीर त्या नांवांचेर फायनल हें करता. दामू नायक मदींच नांव येवपाक लागलें. दामू फॉर सावथ गोवा म्हणून फेसबुकाचेर पेज जाली, सपोर्टर्स जाले. दामू ओपनली हिंट करतालो की आय एम इंट्रस्टेड अशें म्हणून. दामून म्हटल्यार कितें, पक्ष ज्या उमेदवाराक तिकेट दितली ते फाटल्यान आमी कार्यकर्ते आसतले म्हटलें. सो दामू इज ऑल्सो शॉर्टलिस्टेड? न्ही, कशें आसा प्रत्येक जाण प्रयत्न करता आनी त्या हितूंतल्यान जे आमी पार्लमेंटरी बोर्डाक नांवां धाडटले दामूचे आसतले ना? न्ही, अजून गोंयची इलेक्शन कमिटी जावपाची आसा आनी त्या हितूंतल्यान कार्यकर्त्यांक विचारून मतदारसंघातल्या नांव आमी मागीर फायनल करता. जेन्ना कास्ट बेस्ड सिस्टम ओपनली ओपोज करता पळय तेन्ना तुमचे अशे फॅक्टर्स आसतले एका की हो भंडारी म्हणून आमी नॉर्थान भंडारी दवरल्या, सावथान भंडारी दवरल्या? तशें कांय ना.
आमी भारतीय जनता पक्ष हो आमी जातीभेद तर मानिकूच ना. आमी भारतीय ह्या नात्यान वागतात आणि जो म्हणजे सगळ्याचे कार्यकर्त्याक विचारूनच म्हणजे मंडळ स्तराचेर विचारून कार्यकर्त्यांक विश्वासान घेवनूच उमेदवार आसा तो मागीर फायनल. तो खंयच्याय जातीचो असले जाता, खंयच्याय जातीचो आसूं, खंयच्याय धर्माचो आसूं. खंयच्याय धर्माचो आसूं, जाती आमी जात पात हें कांयच पळयना. तुम्ही असेंब्ली टायमार कॅथलीक कॅन्डिडेट्स दवरले आणि ते खुबशे जाण निवडून आयले. तो सावथ गोवान कॅथलीक कॅन्डिडेटा बद्दल कित्याक तुमी विचार करिना? न्ही, कॅथलीक कॅन्डिडेट म्हणून अशें दवरुना. जेची विनेबिलिटी आसा अशा उमेदवाराक भारतीय जनता पक्षान पार्टीन घेतले, तांकां तिकेट दिली आनी निवडून हाडले. मिकी पाशेको सारको एक फॅक्टर आसा, मिकी पाशेको सारको फॅक्टर आसा जो सावथ गोवान कन्सिडरेबली एटलिस्ट इन सालसेतान तो हें करता. इज मिकी पाशेको विथ यू? मिकी पाशेकोची पार्टी आसा, तेजे 2 आमदार ते सरकाराक पाठिंबो दिता. त्याच बरोबर आवेर्तान फुर्तादो नावेलीचे अपक्ष आमदार आसूं, वेळ्ळीचे आमदार आसूं, हे पक्षा बरोबर आसा आनी त्या हितूंतल्यान निश्चितपणे त्यांचो आमकां लोकसभेक बरो फायदो. तुमी उलयले ताजे कडेन काय तुमी प्रिज्यूम करता की ते सपोर्ट करता? ना, सद्या सरकारा बरोबर आसा आनी सरकाराक ते पाठिंबो दिता. काही चेअरमॅन आसा, मंत्री आसा आनी ते पक्षा बरोबर जो पक्ष आमी उमेदवार ठरयतना तांकां विश्वासान घेतले. हे सगळे तुमच्या पक्षा बरोबर आसा न्ही, पूण पक्ष असो कितें करता की आपूण डिसायड करतलो कॅन्डिडेट आनी तूं सपोर्ट करता का म्हणून? तांकां कित्याक विश्वासान घेना? तांकां विश्वासान घेवनूच हें करतले न्ही आमी. अपक्ष आमदार आसा तांकां घेवनूच आमी, कारण आमची युती आसा मोगो पक्षा बरोबर. मोगो पक्षाकूय कॅन्डिडेट ठरयतना तांकांय सांगतले. तांचें मत घेतलें? हय, घेतले. तांकां चान्स कित्याक दिवं जायना की मोगो पक्षाचोच बाबा एक तुमी उमेदवार सावथान उबो करा किंवा नॉर्थान उबो करा आनी एनडीए म्हणून तुमी आमच्या वांगडा रावा म्हणून? एनडीए म्हणून ते आमचे बरोबर आसतलेच, पूण आमी उमेदवार ठरयतना मोगो पक्षा कडेन विश्वासान घेवनूच मागीर उमेदवार जाहीर करता. तांकां नाका तो उमेदवार जावचो ना? नाका, तांकां विश्वासान घेवनूच जातले न्ही. डिक्लेअर जो जातलो तो सगळ्यांक विश्वासान घेवन. कारण काल सुद्दां तुमी पळयलां आसतलें शिवसेना आनी अकाली दलान सांगलेलें आसा की आमकां मान्य आसा म्हणून नरेंद्र मोदी. सगळ्यांक विश्वासान हाडून केल्लें आसा. एक रिएक्शन, नरेंद्र मोदी इज PM कॅन्डिडेट ऑफ NDA रायट नाव. ताजेर तुमची क्विक रिएक्शन? खरें म्हणजे गोंया भितर जेन्ना राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाली त्या वेळाचेर नरेंद्र मोदीक गोंय पक्षाचो प्रचार प्रमुख म्हणून अपॉयंट केलो आनी सगळ्या भारतीयांची इच्छा आशिल्ली की नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार आसचे म्हणून आनी त्या प्रमाणे लोकांची अपेक्षा पूर्ण जाल्ली आसा. आनी निश्चितपणे जशें आज राजनाथ सिंहजीन सांगलेलें आसा की खंयच्याय परिस्थितीन भारतीय जनता पक्ष हे फावटी केंद्रान सरकार स्थापन करतले म्हणून. आनी एक रिएक्शन, अडवाणीजींचें सिलेक्शन जावन ताचेर तुमकां कितें दिसता? पार्लिमेंटरी बोर्डान एकमतान ठरयल्लें आसा. अडवाणी जरी नासले तरी बाकीचे सगळे 8-9 मेंबर आशिल्ले तेंच्यांनी सगळ्यांनी एकमतान नरेंद्र मोदीची निवड केल्ली आसा. नरेंद्र मोदी म्हटलें की खुबशे कडेन मिडियान आनी अदर प्लेसीसचेर गुजरातचे दंगेचे पिक्चर येता. सो तुमकां जेन्ना सावथ गोवान तुमी वतले मायनॉरिटी कडेन तेन्ना तुमकां मतां मागपाक प्रॉब्लेम जावपा ना? नरेंद्र मोदीचो जो तुमी सो कॉल तुमी म्हणटा की भारतभर तांचो जो प्रभाव आसा तो गोंयान आसा अशें? गोंयान सुद्दां आसा. पण कॅथलीक लोक कितें म्हणून नरेंद्र मोदी कडेन पळोवन तांकां वोट दिवपाचें? कारण जें ताणें गुजराताक पळय डेव्हलपमेंट केला न्ही आनी सादारण जो मुस्लीम समाज जो तेजे फाटल्यान आसा म्हणजे सादारण थंय लोकप्रतिनिधी आमचे म्हणजे तेंच्या सांगलें 162 जाण थंय म्हणजे नगरसेवक आसूं, जिल्हा पंचायत सदस्य, पंच मेंबर अशे 162 जाण भारतीय जनता पक्षाचे गुजरातान आसा. सो आतां लोकसभाक जेन्ना तुमी वतले पळय न्ही, एक फॅक्टर जालो नरेंद्र मोदी फॅक्टर. आनी खंयचे इश्यूज दॅट यू वील रेज दॅट तुमकां दिसतलें की लोकांनी आमकां वोट करपाक जाय? कारण जें करप्शन आतां चल्लेलें आसा केंद्र स्तराचेर, जावं वाडटी म्हारगाय आसूं आनी बेकारी, मेन म्हणजे काँग्रेसीन म्हटलें आमी 100 दिसां भितर म्हारगाय कमी करतले आनी 1 कोटी
युवकांक नोकरी दिता म्हटलेल्यो तें जावना. मेन म्हणजे ही जमेची बाजू आसा भारतीय जनता पक्षाक आनी आमी एक विकासाचो संदेश घेवन लोकां कडेन वता. तुमचे प्लस पॉयंट कितें दाखयतले? कारण लास्ट टायम जेन्ना NDA आशिल्ले तेन्ना यू लॉस्ट द इलेक्शन्स, मागीर परत UPA आयली. सो तुमचेर विश्वास दवरतना लोक तितलेच कारण आमी गोंय ह्या दृश्टीन पळयता. गोंयांत आमी दोनूय सीट भारतीय जनता पक्षाचे निवडून हाडटले आनी तेजो एक केंद्रांत सहभाग जातलो 2 खासदाराचो. आनी नरेंद्र मोदी जें डेव्हलपमेंट गेले 10 वर्सां 12 वर्सां केलें तें नजरेच्या मुखार दवरूनच खरें म्हणजे आज लोक सगळे नरेंद्र मोदीच्या बरोबर येतले, हितूर मात्तूय दुबाव ना. ओके, जेन्ना NDA सरकार जातलें अशें प्रेज्यूम केलें आनी जर दोनूय जाण खासदार हांगा जाले जाल्यार गोंयच्या एका खासदाराक मिनिस्टरशीप मेळटली पयलींच्या भशेन, हे एश्युरन्स तुमकां मेळिल्लें आसा? एश्युरन्स न्ही, आमी हांव एकूच कित्याक आमकां 2 सुद्दां खासदारांक मंत्रीपद मेळूंक शकता. ताका लागून दोनूय ते पंतप्रधानाचेर अवलंबून आसा. ओके, लास्ट प्रश्न. मोपा हो विशय जेन्ना आयलो स्टार्टींग तेन्ना तुमी नेटान म्हटलें आमकां मोपा जाय मोपा जाय मोपा जाय म्हणून. सरळ लोकसभा इलेक्शन लागीं पावलें की हळू पक्षान तो विशय कुशीक काडून दवरलो, सरकारान विशय कुशीक काडून दवरलो, कोणूच उलयना, कोणूच कन्विन्स सुद्दां करपाक ट्राय फक्त मागीर तर प्रेसान तेजेर आतां चर्चा जायना चड. मागीर पयलीं मिडिया हितूंतल्यान चर्चा जाताली. आतां हे काही गोश्टी आसा पळय ते सरकार म्हणजे आसा ते सरकार आपल्या मार्गान त्यो गोश्टी करतले. सो मोपाक सपोर्ट चालूच उरतलो न्ही. जें सरकार कितें करपाचें आसा, मोपा आसूं दाबोली दवरपाचो, हें सगळें जें आसा, परत दाबोलीचें एक्सटेंशन केल्लें आसा तें तेजें उद्घाटन केन्ना तरी आतां नोव्हेंबरान डिसेंबरान जातलें. आनी ह्या हितूंतल्यान जो सरकारचो स्टँड आसलो तेजे बरोबर भारतीय जनता पक्ष बरोबर आसा. ओके, हे आशिल्ले विनय तेंडुलकर, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष. तांच्या म्हणण्या प्रमाणे मोपा विशय हो सध्या मिडियान ना, पूण सरकारान तो विशय लावन दवरलेलो आसा. दाबोळीचें एक्सपान्शनूय जातलें आनी मोपा जातलो. एक म्हत्वाचो मुद्दो जेका लागून आमी तांची मुलाखत घेतली ती म्हणजे विष्णू वाघान घातिल्लें गाराणें. ते म्हणटात तें गाराणें घालप योग्य आसा, प्रत्येकान आपापल्या घरान गाराणें घालचें. तांणी सुद्दां नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर जावचो, NDA सत्तेर येवची म्हणून गाराणें घातलें, पूण तें गाराणें फेसबुकार घालून लोकां मदीं पावोवचें न्ही, तें अयोग्य आसा. आनी पक्षान जर कितेंय जर आमदाराक कितेंय वायट दिसता जाल्यार तांणी सरळ येवन पक्षा कडेन किंवा मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवचें. आनी तांची अपेक्षा आसा की मायनींग हो विशय लोकसभा वेंचणुके पयलीं सुट्टलो, जाका लागून तांकां लोकां कडेन वचपाकूय बरें पडटलें. आनी तांचें म्हणण्या प्रमाणे जर मायनींग बंद जालां, जें लिगल मायनींग बंद जालां, ताका UPA सरकार जबाबदार. देव बरें करूं तुमी कावंटर पॉयंट कार्यावळीन आयले म्हणून. You are watching Counterpoint, your own interview series that you watch on your own channel Prudent at 7:30 and 9:30 p.m. on every Monday. Keep watching Prudent.